तियारी धरणाचे उदक सोडपाचें आसता तेन्ना ॲटलिस्ट 2 days इन एडवान्स त्या ऑफिसरांनी कळोवचें, जेणे करून हे सडनली जे फ्लड येता हे फ्लड येवचे ना. आणि त्याच बरोबर आदरणीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ह्या लोकांक जे नुकसान जे जाला हे नुकसानची खंय तरी तांकां मदतीचो हातूय दिवचो. स्पीकर सर, disaster management has to be in place. I think certain point they have done. But आज प्रश्न असा, in these circumstances where we are, where Shapora River बाकीच्या भरीत आयल्या, whether you need to position NDRF in Goa, नॅशनल डिझास्टरचे रेस्क्यू फोर्स जो आसा ते सध्या स्पेशलायज्ड ऑपरेशन्साक गोंया सध्या प्लेस करपाची गरज आसा काय ना हे सीएमान पळोवपाची गरज आसा. कित्याक NDRF जे आयज 0 वराक जे मोशन हाडलें आसा ताजेर हांव उलयता आसतना इतलें सांगूंक सोदता की सांगे भागा भितर बी गेले 2 दीस भरपूर पावस झडल्या कारणान मॅक्झिमम शेती भागाक लुकसाण जाल्ले कडेन आसा. 1 म्हयनो 15 दिसां भितर 163 inches पावस जालो, विच इज ऑलमोस्ट 25% चड पावस जो आसा हो ऑलरेडी जाल्लो आसा. पळय, इब्रामपूर, पेडण्यांतले इब्रामपूर आनी बार्देशांतले रेवाड्या आनी कामुर्ले, ओके, इब्रामपूर आनी बैलापूर पेडण्यांतलो हो कंप्लीट शापोरा नदीचो जो भाग आसा ह्या भागात सगळी वॉटर लेवल जी आसा ती वाडलेली आसा. आनी वॉटर लेवल तिराळीचें उदक जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात थंयसरूय पावस पडटा, ताच्या खातीर तांच्यांनी आपल्यो सगळ्यो गेट्स ह्यो ओपन केल्या. ऑलमोस्ट साळांतलीं 2 देवळां हितून 4 फूट उदक आसा, तो कंप्लिटली भुमिकेचें देवूळ तर ताजें कंप्लिटली बुडलां. ते लोक म्हणजे थोडे लोक हट्टीपणा करता, ना आमी रावतले हांगासर मागीर पळयता, ही खंयसरूच म्हाका दिसता कोणीच पुराय म्हणजे हांव सगळ्या लोकांकूय सांगूंक इच्छिता, बरेचशे कडेन रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात उदक आसा, गाडयो कोणी घालच्यो न्ही, म्हणजे आपूण काडटलो आपल्या गॅरंटी आसा ह्या हातूंतल्यान गाडी उदकांत तर कोणीच घालची न्ही. म्हणजे भात शेती जी आसली पुराय हे गेल्ल्या कारणान तेजो मेजर लॉस जाला. त्याती जेंका जेंका लॉस जाला तो ऑलरेडी हांवें सर्वे करपाक डेप्युटी कलेक्टर हांकां सर्वे करपाक लायल्या अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी अंडर CM रिलीफ फंड. ह्या सगळ्यांक आमच्यान जी शक्य आहा तितकी मदत ही आमी करता. दूध म्हण भाजी ही येवपाकूय थोडोसो प्रॉब्लेम जाला, त्या खातीर आमी गोंयकार सदांच दुसऱ्यांचेर जे डिपेंड रावता, अशा सिच्युएशन जाल्या की आमकां ते प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. सीएम आणि रिलीफ फंड बरें आसा. आय वूड ओनली सजेस्ट एडिशनली जाता जाल्यार ड्रोन इमेजिंग आणि ड्रोन सगळे व्हिडिओज काढून घे फ्रॉम द टॉप and ask from the center some package which can be given to the people and we can also be able to give them more better than what normally is. हांव करून घेता. साखळे वर्साच्या वर्सा फ्लडिंग जातले. आमी फ्लड कंट्रोल स्कीम केली थंय, आतां फ्लडिंग जायना. अशें खंय खंय जर अशें फ्लडिंग जाता जाल्यार कायंडली टेक प्रिकॉशन्स एंड टेक द मेजर्स दॅट आर रिक्वायर्ड. जे पळय पयलींचे पळय दाव आहा सगळे जावं ते ड्रेनेज्यो जावं ते रिवरां हे आहाय त्यो पाट तांकां तूं NOC घेयनाका. आजचो गोरबार बुड्ड्या लोकां गेली, आमकां आनी बुडोवंक नाका तिंगा, आमकां आनी बुडोवंक नाका. तूं NOC मागोवंक वचों नाका पयलीं आहा तेका. All the members of this August House to contribute something to the Chief Minister Relief Fund, and I am giving my last 3 months salary of 5 lakhs to Chief Minister Relief Fund by tomorrow.